भंडारी समाजाची एकजूट राखपा खातीर 8 दिसां भितर नवीन समितीची वेंचणूक घेवची। अशोक नायक आनी हेर समितीच्या वांगड्यांनी भंडारी समाजाच्या भावांक विश्वासात घेनासतना केल्ले बदल रद्द करचे अशे 2 थाराव बेतोडा जाल्ले स्नेह मेळाव्यांत घेतले। थाराव मान्य करूंक ना जाल्यार कार्यालयाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी भंडारी समाजाच्या भावांनी दिली। ह्या वेळार भंडारी समाजाचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच कृषी मंत्री रवी नायक, आदले उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी भंडारी समाजाचे हजारांनी लोक हाजीर आशिल्ले। भंडारी समाजाचे फुडारी तसेच फोंड्याचे आमदार आणि कृषी मंत्री रवी नायक हांणी या स्नेह मेळाव्याक आपली राजकीय सत्ता दाखयली। राजकारणात 11 आमदार भंडारी समाजाचे आसा, देखून 20% आरक्षण भंडारी समाजाक दिवचे अशी मागणी सरकाराकडे करतले असे आश्वासन मंत्री रवी नायक हांणी दिले। तांच्या उतराक मान दिवन गोयचे सगळे भंडारी समाजाचे लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। सनक्रेज गार्डनाचे सभागृह पुराय भरलेले। उबे रावपाक जागो नाशिल्ल्यान थोडे लोक सभागृहाच्या भायर उबे रावले। फाटी आसा हो समाज फुडे वचपाक जाय। आमी कोणाक दुसऱ्याची कांयच उलयना, दुसरे आमी आमचेच आमकां दिसता आमी फाटी आसा, आमकां अजुनूय दिसता आमी फाटी आसा, अजुनूय आमी फुडे वचपाक जाय। आमी शिक्षणा खातीर फुडे वचपाक, सामाजीक लेवलाचेर, राजकीय पॉलिटिकल लेवलाचेर फुडे वचपाक, पूण सगळी कडेन आमचें आसूंक जाय जाल्यार आमचे अन्याय जातलो। हो अन्याय हो व्हडलो जायना, पूण ताका अन्याय करून आमी वाचूंक पडटलें जाय। सगळे एकत्र येवपाक जाय। सगळे गोंयचे लोक आयज अशे येयला ते सगळे एकत्र येवन जे आमकां कितें जाय आमी सरकारान आमकां जाय मागपाचें। जशें आयज 4% मेळ्ळे आमकां आमचे भावांक एसटी भावांक 4% 4 आमदार मेळ्ळे 40 म्हणल्यार आमकां दिसता कांय म्हजे लोक उलयले आमचे की आमचे जशें आमकां आसचे आमकांय कितें दिवचें जाल्यार आमचो अन्याय जाता अशें खूब लोक भायर उलयले। तर म्हाका दिसता तुमी आयज हो ठराव मांडला की तुमकांय रिजर्वेशन मेळचें। बेतोडा फोंडा सनक्रेज गार्डनाच्या सभागृहात जाल्ल्या स्नेह मेळाव्याक सगळे भंडारी समाजाचे लोक हाजीर आशिल्ले। अशोक नायक हांच्या समितीन केल्ले बदल रद्द करचे आणि 8 दिसां भितर नवीन समितीची वेंचणूक घेवची असे 2 थाराव पास झाले। अशोक नायक आणि समिती कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळूंक ना जाल्यार भंडारी समाजाचे लोक योग्य निर्णय घेतले असे तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केले। जनरल बॉडी मिटिंगान एक कमिटी काडली त्या वेळाचेर। ती कमिटी बायलॉजा प्रमाणे 3 वर्सांक कमिटी आसता। 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत खंय तरी कोविडाचें कारण दिलें गेलें त्या वेळाचेर आनी ऑनलायन पद्दतीन आमी आमचो टायम लिमीट जो आसा 3 वर्सांचो हो आनी 3 वर्सां एक्सटेंड करता असो तेंच्यांनी ठराव घेतलो गेलो त्या वेळाचेर। आतां दुर्दैवान कितें त्या वेळाचेर आमी कोणी तें चॅलेंज केलें ना, म्हणून तांकां खंय तरी ती कमिटी कंटिन्यू म्हणजे 3 वर्सां कंटिन्यू करपाक मेळ्ळी। ऑनलायन कमिटी म्हणटा पळय ती तेंची 3 वर्सां कंटिन्यू केली। स्टेजीर बशिल्ले आसा ते सगळे आमदार, माजी आमदार आनी आमचे समाजाचे बुजुर्ग अशे लोकांक घेवन 8 दिसांच्या भितर अखिल गोमंतक भंडारी समाजाची अस्थायी समिती तांकां अस्थायी समिती पावर आसा समाजाची दिशा 8 दिसांक करण्यासाठी समितीला अधिकार देणे व अस्थायी समिती झाल्यानंतर समाजाची दिशा ठरविण्यासाठी समितीला अधिकार देणे व 8 दिवसांच्या आत समाज कार्यकारिणीला राजी करणे। जी समाज कार्यकारिणी जी सद्याक आसा ताका राजी करपाचें, अन्यथा अस्थायी समितीच्या मार्गदर्शना खाली पुढील रूपरेषा ठरविण्यात येईल। बरोबर? तर तुमकां परत सांगता एकनाथ खेडेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।